नमस्कार येवकार सगळ्यांक. सध्या आमी आसा कला अकादमीन आनी कला अकादमीन लोकोत्सव 2025 हो चालू आसा आनी गव्हर्मेंटान अंदू 2025 तेंच्यांनी एक ट्रायबल विलेज म्हणून केले. जे ट्रायबल लोक आहा तांकां तेंच्यांनी फुडें काडला. तेंचे जे कुझिन्स जावं तेंचे जे हँडमेड कितें कितें ते करता, वस्तू कितें कितें करता तांकां तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान संदी दिल्या आनी तांकां तेंचो एक बारीकसो ट्रायबल विलेज म्हणून सेटअप केला. सो आमी भितर वचून पळोवयात तेंचो ट्रायबल विलेज कसो आनी कसो कितें आहा. तुमचें नांव आनी खंयसरान येयलें? म्हाजें नांव सना सुनील गावडे. आमी फोंडाच्यान येयल्लीं आसा. हे करता पळय भाताचें, हय. कितें म्हणटा कळ्ळी? हे भाताचें तोरण आनी हेका जेलो म्हणटा. हे दोनूच करता? दोनूच करता. लोकोत्सवा कडल्यान कशें हेल्प जालें? लोकोत्सवा कडल्यान तेंच्यांनी ही जी कला आसा पळय ती लोकां पर्यंत पावची, भुरग्यांक कळचें, फुडें हे परंपरा उरची म्हणून तेंच्यांनी हें करपाक म्हटल्यार लावपाक सांगलें. अंदूच फर्स्ट टायम लायला हे आर्ट. सो तेंच्यांनी ताका लागून म्हटल्यार हे भुरग्यां पर्यंत पावचें म्हणून फुडें ही परंपरा उरची. म्हटल्यार पयलींच्या काळान कशें जातालें की लोक विकतें तोरण हाडून लावं शकनाशिल्ले. सो ते भाता पासून तोरण करप, मागीर तो झेलो करप आनी तो दारान लावप आशिल्लो. हें आमी आमच्या आजे कडल्यान शिकलेलीं. सो ते आतां फुडें भुरग्यांनी शिकचें आनी हे परंपरा कंटिन्यू उरची अशें तेंचो हें की उद्देश. आयले लोक अशे लोकोत्सवाक तुमचे कडेन आयले? हय, उत्सूक आसले? उत्सूक असले, घेतले सुद्दां लोकांनी. आनी वेगळीच कितें पळोवपाक मेळ्ळें? अशें तोरण पळोवपाक आतांच्या हितून तरी पॉसिबल ना, पळोवपाक मेळच ना. किंती खंय तरी आसतलें, पूण हे वयता थंयसर काय मेळपाचें ना. आमी हे हँडमेड कित्याक दवरला, नॅचरल हँडमेड हे पयलींचे जे आसा पळय परंपरा ती कंटिन्यू उरची, भुरग्यांकूय कळचें, फुडें बीन तेंच्यांनी कंटिन्यू दवरचें म्हणून हें केलें. आतां पयलें हो फक्त ट्रायबल एरियानूच उरला, गोंयान सुद्दां स्लो स्लो गायब जाता. हय, गायब जाता. पूण आमी हे कंटिन्यू दवरला. म्हणल्यार डेकोरेशनां बीन घेता, डेकोरेशनाक बीन लायतात आमी. लोकोत्सवा माध्यमान फूल गोंयकार परतून आपले ओल्ड ट्रेडिशनान वतले काय दिसता? हय, वयतले. हे पळोवन भुरगीं शिकत जाल्यार वयतले. आनी तेंचे आतां चालू बी आसा न्ही, क्लासीस घेतात ते. मागीर भुरग्यांक मे म्हयन्यान जे हॉलिडे आसता तेन्ना ते दवरतात क्लासीस तांकां स्पेशली शिकपाक लागून. खंयच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान? हे ट्रायबल. तुमचें नांव सांगा आनी खंयसरल्यान तुमी आयले? हांव पुरसो एलायस पुष्पन गावडे, फोंडे बोरये हांगसरल्यान येयला. आनी हो लोकोत्सव हांगा 10 दीस आसा. ते कारणान आमकां गोंयचे जे क्राफ्ट करपी आसा, गोंयचे आर्टिस्ट क्राफ्ट करपी आसा तांकां हांगा आपयल्ले आसा. हे अशें क्राफ्टाक कितें म्हणटा? हे आमचे कोकोनट लीफ क्राफ्ट म्हणटा. म्हणल्यार माडाच्या चुट्टाची जी चुडत आसा त्या चुट्टे पासून आमी एक एक आयटम करता. फॉर एग्जाम्पल हो गणपती आसा, हो गणपतीची सोंड केल्ली आसा. तशे खूब आयटम केल्ले आसा हांगा. झुमर आसा, मागीर फ्लावर्स, मागीर हॅट आसा, तसोच आकाशकंदील आसा, मागीर बाकीचे खूब अशे तरेचे आयटम आसा. कितें यूज जाता ते डेकोरेशनाक? ते डेकोरेशन म्हणल्यार लग्नाक आमी करता, देवळांनी किंवा हळडीक, मुंजीक, अशे गोवन जे आमचे हे जाता ट्रेडिशनल इव्हेंट्स जाता तितून आमी सगळे करता. कितले दीस लागता गणपती सोंड केले? आतां हे एक हाफ एन आवरान जाता गणपतीच्या, किंवा 45 मिनिट्स टू हाफ आवर. ट्रायबल विलेजीन कितले स्टॉल आहा तुमचे? आमचे टोटल 12 स्टॉल आसा हांगा. कितें कितें पळोवपाक मेळटलें? हितून हांगा खूब तरांचे हे आसा की काणकोणच्यान आमचो झाडू विणपी येयल्लो आसा. तसोच हे म्हाजे ते कोण आसा ते दोणशीच्यान ऐश्वर्या म्हणून ते येयल्ले आसा. ते आपले जे भात आसा ते भाताचें तोरण किंवा झुमर अशें करून ते दवरल्ले आसा. म्हणल्यार डेमॉन्स्ट्रेशन करता. हांव बी कसो आहा लोकोत्सवान तुमच्या? लोकोत्सवा रिस्पॉन्स बरो आसा लोकांचो की आमकां शिकोवंक जाय म्हणटा, किंवा ही कला खंय पळोवपाक मेळना म्हणटा. जाल्यार ही आमकांय गोंयची तर सांबाळून दवरितलो कला, जाल्यार ही लोकां मदीं पावोंक जाय आनी ते प्रमाणे आमी डेमॉन्स्ट्रेशन करून दाखयता बाबा कशें कितें करता. हय, लोकां कडेन पावपाक. आर्ट एंड कल्चराचे थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी गोंयच्यान वेचून हाडले कलाकारांनी एक हांगा ट्रायबल विलेज म्हणून एक केला आनी थंय स्टॉलां दिली अशें म्हणून. नाजाल्यार आमकां लोकल हातून लोकोत्सवाक पळोवपाक मेळटालें ती थंयच आवटसायडर आसताले आनी आमचे गोवन आसताले, पूण ते कितें कपडे आनी फ्रुट्स आयटम कितें करताले फुडाचे ते मेळटाले पळोवपाक गोंयकारांचे.
पूण हांगा अशें दिसलें की बरें दिसलें की आमकां एक स्टेज दिली तेंच्यांनी की हांगा तुमी आपली कला आसा ती सादर करात म्हणल्यार क्राफ्ट करात अशें. तुमचें नांव कितें आनी खंयसरल्यान आयिल्ले? माझें नांव तारामती गांवकर आनी गांवाचें जानू गुरको गांवकर. खंयसरल्यान आमी खोतीगांव काणकोण खोतीगांव म्हणून बड्डे हे सगळे तुमी आतां विकता हय. पळय सगळे वखद कितें कितें आमगे हें वखद आमगे पयलींच्यान जाणटेले वय वडील पयलींच्यान आमगे वखद हे काडटाले. आतां आमगे मांव काडटालो मांवान आतां तशें आमकां दाखयलें आतां तशें आमी काडटा. आतां तशें आमी काडटा तशें आतां आमगे फुडें भुरग्या पाळान सगळ्यांनी काडपाक जाय आनी फुडें आमगे मुखार तशें उरपाक जाय पळय वखद. गांवठी सगळे औषध म्हणटा ते आमी काडटा. गोश्याचें काडटा गोशे म्हणून कित्याक यूज करता? ल्हान भुरग्याक गोशे ल्हान भुरगे पळय तोंडा सदांच आसा न्ही बारीकशे फोड अशे तोंडास जायना हय. तें घालपाचें. हें डायबिटीस हे डायबिटीज खुबशे जाण आतां डायबिटीज खूब लोक आसा. खूब लोक आसा डायबिटीस खूब लोक आमच्या वखदान बरो जावन गेला. हय. हय आनी म्हणजे Effect बरो आसा. हय गांवठी वखद आनी गांवठी वखद गेले म्हणटकच आरोग्य बाबू कांयच जावपा ना. आरोग्य Side गेल effect हय कांयच जावपा ना. हेल्था बळ्या सगळ्या बऱ्या जाता पळय आंग बी तुका जड जाल्यार वळू जाता चलपा येयलो सगळ्या कामां पडटा. आनी तशें दातूचें जंट बिंट दुखता पोटां बिटां तुका जिरोण जायना हात पांय वळून येता थोड्यांक कितें जाता साम बारीक सुकून बारीक जावन वयता तोंडाक वास येता तोंडांतल्यान नुती बी अशी येता पळय भुरगीं बारीक अशी जाता जाल्यार हें दातू कद्यो. आनी तशें पळय मूतखड्याचें हे मुतखडो. हय मूतखड्याचें तें किडनीक फातर आसा जाल्यार वयता आनी पित्त कडो जाल्यार बी तेतूंतल्यान सामकी निवळ जाता. मूतखडो सगळें आमगे तेतूंतल्यान निवळ जाता. आनी हें चट्टें सोरपीण म्हूण आसा चट्ट्या सोरपीण म्हूण आसा तें आमगे चट्ट्या सोरपीण म्हळ्यार थोडेशें वांटून इल्लेशें पिवपाचें आनी इल्लेशें मागीर अशें लावपाचें सगळें वांटून अशें लावपाचें. मातशें अन्नेलें खावपा जाय 2 वखद घेत म्हणल्यार मिठाचें खावपा जायना नुस्तें खावपा जायना तेल घालपा जायना. हय आनी हें तशें पळय कामणेचें कामीणशें आमचें औषध आसा तें तशें घेवपाचें. आनी बिकाचें बी तशेंच ऑपरेशन करपाक गेल्ल्या मनशाक सुद्दां आमगे वखदान बरें जाल्या वखद हें. हय हे सगळे आमचे गोंयचेच रानांनी सगळे रानांनी वयर आमगे दोंगरांनी वयचें पडटा. आमकां हे वखद हाडटा जाल्यार बरें आमकां एक सकाळीं 8 सुमार भायर सरले आमी बरें वयर वचपा पडटा. वचून काडून घेवन येता म्हळ्यार सांजचे आमी 5 बी जाता येता म्हणल्यार आमकां ते मागीर एक दिसा आमकां हाडलें मग एक दिसा वखद करपाक जायना आमच्यान. मागीर ते सुकोवंक जाय. हय पळय हाडूं जाय ती पाळां खुणून हाडपा जाय परत ते धुवपा जाय मागीर कितें कपडो घेवन बारीक तासोवपा जाय परत मागीर फातरार रोकड्या वानाचें नखणाचें कितें आमी तें काडून मातशें बारीक करता आनी मागीर सुकोवपाक जाय मागीर पॅकेट करपा जाय. हय खूब अशें आसता. आनी तशें तें लुतीशें म्हूण आसा लुतीशें म्हूण आनी तशें आंगा कोणाक खाज येता आंग बी कोणाक बुड जाता जाल्यार तेवूय आमचे कडेन वखद आसा. आनी हे पळय बायलां बिलां देड बी चुकोवन मदीं बिती जाता जाल्यार तेवूय आसा. आनी धोळे बी बायलां जाता जाल्यार तेवूय आसा आमचे कडेन. आतां हे थंडी म्हणटकच ताळो बिळो दुखता खोकली बी येता खाक बी येता जाल्यार तेवूय आमचे कडेन वखद आसा. गांवठी वखदां म्हणटा आमचे कडेन सगळीं वखदां आसा आमचे कडेन. आतां फुडले पिळगी आतां तुमी तुमचे मांवा कडेन शिकले फुडले पिळगी तुमचे ते आतां आमी चेड्या सांगलें आमी आतां एखादी मनीस म्हळ्यार आज मनीस फाल्यां ना मनशां म्हळ्यार सांगपा जायना पळय. आतां आमी सांगलें आमी एखादी जालें चेडे सांगलें आतां तुवें वखद म्हळ्यार फुडें दिवपा जाय मुगडे फुडें आमगे तशें वसत रावपा जाय वखद चालू फाटीपूच रावपा जायना अशें म्हणून चेड्या आतां आमी सांगलें आतां. हय आतां तो म्हाका घोवू काडटा आनी हांवूय काडटा आतां. हय आनी आमी कोणूच ना जाल्यार अकस्मात तुमी सारको कोणू पावलो जाल्यार आमी तो चेडो काडून दिता. आमी मानगाळसान येयल्या. नांव कितें? नांव लक्ष्मी नारायण येळी आनी रावता मानगाळ जालें ना आनी केपें गोवा. केपें गोवा. हां हे तुमी म्हणटा ताका कितें म्हणटा हे? शेंद्री. पयलींचे शेंद्री. हय अजून यूज करता हे सगळे? हय आजून यूज करता. तुमच्या सायडीक हय अजून तुमीच करता का तुमचे आमीच करता. तुमची आनी दुसरी पिळगी पळय अजून ती करपा लागना आतां ती ल्हान आहा न्हू. ल्हान आहा. आमीच करता. पूण आतां घेता कोण अजून कोणी जाय जाल्यार व्हरता. हय आनी केन्ना फंक्शन बी आसता पळय डेकोरेशनाक बीन घेतात तशें घे. सरकारान हे तुमकां संदी दिल्या पळय हांगा हे तुमचे ट्रायबल तुमचे जे ट्रेडिशन हे कल्चर लोकां कडेन दाखोवप कशें तुमकां दिसलें हांगसर येवन? हय हांगा येवन तुमकां कशें दिसलें काय म्हणटा हे सगळें तुमी केल्ले लोकां फुडें दवरपाक?
कळ्ळे दिसले काय म्हणटा सरकारान संदी दिलेली त्यांनी ते आडून सांगले न्हू आडून तेणी हय आडून दवरले आमी लोकांनी कितें विचारले तुमकां विचारल्या विचारले कशें केलें हय हय आवडल्या लोकांक हय विचारताले कोण एकटो येता येता म्हणून व्हरपा बी व्हरपाक येता म्हणून येवना, सांगलें गाडी. ऑर्डर कितले जाय बी म्हणून एक एक जाय म्हणून कितें करतात आमी आम्ही वेगळी वेगळी भाकरी करता आणि हर्बल टी करवंदीच्या ते करता सगळे ट्रायबल कल्चर आहे हय सगळे आणि आमी बाजारी काय यूज करना सगळे आमगे घरचे आयज कितें करता आयज तवशा भाकरी तवशे बाकरे लोकोत्सवान तुमकां आतां स्टॉल दिले बट तुमचे क्विजीन हांगा हें घालपाक कशें मदत जाली तुमकां आमकां खूब हेल्प खूब आमकां हेल्प केली तेमी आमकां रूम दिता रावपाक आमगे सेफ्टी सगळी सारकी आसा सेफ्टी आमकां दिला सारकी रावपाक सगळं सारकें सगळें दिलां आमकां लोकांनी विचारले तुमचे खजान कशे टेस्ट बी केले हय आमलो खूब लोक येता आमची च्या स्पेशल च्या पिवपाक स्पेशल येता बरी जाता अशें म्हण दिसांक खूब लोक येता भाकरी खावपाक येता भाकरी बेस्ट जाता अशें करून खूब लोक येता स्पेशल मेळपाक येता आमकां आनी रावता वेट करून रावता आमी समज पावला जाल्यार लेट जालो जाल्यार ते तितले टायम रावता आमकां लायब्ररी सेटअप केल्या ह्या हातून गोंयकारांक तशेंच भायल्या लोकांक कितें मेळटलें म्हणटा हांगा आमचे गोंयचे जे ट्रायब्स आसात तांचे लिटरेचर तांचे जे बॅकग्रावंड आसा तांचे कला तांचे खेळ तांचे बरोवपी लेखक तांची इन्फॉर्मेशन सगळी आमी हांगा मांडल्या लायफ अबाउट ट्रायबल हय ट्रायबल विलेजर्स आनी तेंचे लायफ हय हय ट्रायबल म्हणजे आमची ST बी आसा पळय तांच्यांनी लेखक बिखक सगळे ते आयल्या तांचे हांगा आमी मांडल्या कितें कितें उल्लेख आसतले तितून इन डिटेल्स तांचे म्हणजे थोड्यांनी काणयो बरयल्या स्टोरीज बरयल्या थोडे तांचे हिस्ट्री आसा तांचे कशे उद्गार जालो इवन आमकां हें इन्फॉर्मेशन मेळूंक शकतलें की तेंचें कॉन्ट्रिब्युशन फॉर गोवा हय तेंच्यांनी गोंयच्याच खातीर चडशें बरयल्लें आसा इंडियनूय आसा हांगासर बुक्स आनी आमच्या कडेन गोंयचे म्हणजे ऑथर्स आसा तांच्यांनी बरयल्ले आसा सगळे बुक्स आसा काणयो आसा मागीर कादंबऱ्यो आसा सगळे तरेचे आसा आमच्या कडेन तेंच्यांनी जेन्ना ते ट्रायबल ST खातीर ते झगडले वावुरले तेंचे रिजर्वेशना खातीर त्या लायफा बद्दल सुद्दां बरयल्या आसा बूक तो उटाचो एक आसा हांगा एक आहा तो पळय आसा उटाचो एक आसा हांगासर तेंचो आसा पॉलिटिकल करियर बीन कितें पॉलिटिकल लायफ तेच्या बद्दल कितें बुक्स मेळटले ते उटाचे हाचेर सगळे म्हणजे तशें आसा बरयलां म्हणजे ओवरऑल हांगसर ह्या लायब्ररीन ट्रायबल लायफा बद्दल सगळेंच आहा तेंचे पॉलिटिकल तेंचे कुझीन स्पोर्ट्स एवरीथींग तर ही आसली ट्रायबल विलेजन आमच्यांनी पळयले ती स्टॉल्स तेंच्यांनी घातलेले आहा तशेंच कुझिन्स जावं जे चुट्टाचे वेगवेगळे आयटम्स ते करतात ते तेंच्यांनी हांगा घातलेले आहा इवन तेंची लायब्ररी आहा ह्या लायब्ररीन तेंच्या लायफा बद्दल तेंच्या कल्चरा बद्दल बुक्स आसात ते तुमच्यांनी येवचे आनी हांगा पळोवचे तेंच्यांनी इवन सांगलें गव्हर्मेंटान तेंकां एक बरो हेल्प केलो हांगा ट्रायबल विलेज सेटअप करपाक लागून हनुमंत नगलुरा वांगडा प्रणय शिरगांवकर तुमी पळयतात GNH तुम्ही पळयतात GNH